तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा. सोमार तकली बगावन ताका प्रणिपात करया, नमस्कार करया, आराधन करया. कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. तुझे लागीं सोम्या तुझे लागीं हेर कोणाय लागीं न्हय, हेर खंय न्हय, हेर खंयच्याय वस्तू लागीं न्हय. तुझे लागीं सोम्या हांव आयलां तुजें दर्शन घेवंक, तुजे कृपा जोडोवंक, तुजो उजवाड घेवंक.
हेर जायत्यां कडेन जायत्या संगी म्हाका वशी येते आसलें, म्हाका तें स्वतंत्र तुवें दिल्लें. पूण सोम्या तेंच स्वतंत्र गळसून हांव तुजे लागीं आयलां. देखून हे घडये ह्या पूण थळार तूं म्हजे लागीं आसतना सोम्या हांव तुजे लागीं रावूंक अपेक्षिता. म्हजे खंयचेच खंत बेजाराय, खंयचेच येराराय, खंयचेच म्हज्यो ताळण्यो, खंयचेच म्हजे कश्ट म्हाका दोशीना जावं. हो वेळ, हो भोव पवित्र वेळ तुज्या ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार करसूंक म्हाका बोळ दी सोम्या. हो सगळो वेळ सोम्या तुजे लागीं, तुजे पासत. कित्याक म्हज्या ह्या आयच्या दिसाच्या उरल्या वेळाक आनी परत तुज्या पांया तळा बसता म्हणसर म्हाका बोळ मेळच्या सोम्या. हो तुजो दैवीक संगत म्हाका बोळ दिता, कृपा दिता. देखून सोम्या तुजें दर्शन घेवंक, तुजें दर्शन जोडूंक हांव तुजे लागीं आयलां. भावा आनी भयणी, उडास दवरू, सोम्याच्या लागीं तूं आसाय. खंयचेंच तुका दोशीना जावं. सगळें तुजें गरदर, तुजी मुळ्ळी, तुजी रटावळ, तुजी खंत बेजारी सगळें पयसर जेजू हांव तुजे लागीं आसां. हें मात्र जावं दी तुजें चिंताप. जेजू हांव तुजे लागीं आसां. हो एक दैवीक अनुभव सगळ्या म्हज्या जिवितांत उरचे बरी जाय. तो वळ सांजेची सदान 4 वरां जाल्लीं म्हणून साबार वर्सां उपरांत त्या एका अनभगा विशीं जुवावन ताच्या वांजेलांत बरयल्ले बरी. असलो दीस असल्या पूण तळ्यार सोम्या हांव बसुल्लीं तुजे लागीं बसुल्लीं आनी तुजें बोळ म्हाका तुवें दिल्लें, तुजो उजवाड तुवें दिल्लय, तुजो प्रकाश तुवें म्हज्या फांकयलय म्हणूंक हांवें सका जाय. आनी तें खंडीत आमी सकतले. हांव एक शर्त, हांगासर बसून उरल्या खंयच्याय संगती विशयांत ह्या संगी आमी आसचे न्ही. कित्याक मौन कूड हांगा आसून मोत खंयसरी आसयत. देखून कूड आनी मोत आत्म्यान सक्तीन सगळ्या म्हज्या मनान संपूर्णपणी हांवें आतां जेजू सांगाता रावचें, ताका आराधन करचें. ताका दिल्लो हो वेळ, ताका दिल्लो हो मान, ताका करचें हें आराधन 100 वांट्यांनी म्हाका बोळ, घटाय आनी कृपा दिता. तुजे लागीं सोम्या, तुजे संगी सोम्या. ह्या आमच्या सोम्याची आमी कितली स्तुती केल्या रे भावाना, कितलीं ताका आमी अर्गां दिल्या रे, कितलें ताका आदान आमी केल्या रे भावाना. त्या देखून भावा आनी भयणी, ह्या आमच्या सोम्याक आमी परत आराधन करन गावया एक गीत आराधनाचें. वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता. वंदन करो कुटाम आमचे समर्पिता. पिडा शिडा आमची आराधना वंदन
बेजाराय आमची आराधना वंदन करू कंद बेजाराय आमची समर्पिता भुरग्यांक आमच्या आराधना वंदन करू भुरग्यांक आमच्या समर्पिता हालेलुया 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 आता जेजू गुत्त पळय परत खंयचंय तुजी दिश्ट ह्या सक्रमेंतान आसच्या जेजू थंय संवसाराक तुजे भोंवती तुजे दोळे लांब पूण जेजू थंय तुजे दोळे उक्ते कर तुजी दिश्ट ताचेर खंयचंय ताचो दैवीक सांगात म्हाका जाय ताचो दैवीक अनुभव म्हाका जाय देखून त्या जेजूक उलो करया आनी म्हणया तुमचे जबाब म्हजे सांगाता राव जेजू म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या जिविताच्या हरेक घडये म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या कश्टा दुखांत आनी पिडेंत आनी अनवरांत म्हजे सांगाता राव जेजू हांव जिवितांत निरशी जाताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या सुखा संतोषांत म्हजे सांगाता राव जेजू म्हाका पातकाच्यो ताळण्यो येताना म्हजे सांगाता राव जेजू देवसार म्हाका नडताना म्हजे सांगाता राव जेजू दुस्मान म्हाका दोस्ताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशांत हांव पयस आसतना म्हजे सांगाता राव जेजू जिवितांत एक स्पोर मोगताना म्हजे सांगाता राव जेजू जिवितांत देरस्पोर हांव जाताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हजो जीव आखेर करूंक ताळणी येताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या कामाच्या आनी शिकपाच्या वेळार म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या कुटुंबा विशीं म्हज्या फुडारा विशीं योजना घालताना म्हजे सांगाता राव जेजू हांव पळोवन करताना म्हजे सांगाता राव जेजू हांव मागणें करताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी स्विकार करून ती पाळूंक कश्ट जाताना म्हजे सांगाता राव जेजू मरणाचें मेळ म्हाका येता आसतना म्हजे सांगाता राव जेजू शेकी म्हज्या जिविताके जावन मरण म्हाका येताना म्हजे सांगाता राव जेजू म्हज्या निमाण्या झडते वेळार म्हजे सांगाता राव जेजू हांव सर्गाक तुका रूप रूप भोगोवंक पावता म्हणसर म्हजे सांगाता राव जेजू वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता सोम्याक आमी आराधनांत इतलो वेळ करशिलो आतां भावां आनी भयणी पश्चातापाचें विधान करचो वेळ आमचें उणेंपण वळखून घेवचो
आमच्या पातकां वळखून घेवचो वेळ आनी त्या पासो तो बोक्साने मागसो आनी बोक्साने जोड घेवचो हो अपूर्व वेळ. देखून जेजूचे लागीं हांव बसता आसतना ताची ऊब ताच्या मोगाचे दाव म्हाका मेळटा आसतना कितलो मोग म्हज्या काळजांत आसा म्हणल्यार पयलें विचारुया. जेजू खातीर कितलो वेळ दिसपडतो हांव दितां. कितले पटीन जेजूचो मोग हांव सागतां आनी साकलो तो मोग हेरांक दिवंक हांव सागतां. कितले पटीन द्वेशाची, रागाची, हग्याची, फारीकपणाची, हेरांक अपमान करची, अवमान करचे, निंदा करची चिन्ना म्हाका आयल्यांत. ह्या सर्व गणितां खातीर आमी आतां बोगसण्यान मागोवंक जाय. ह्या मोगाच्या दावेन म्हजें काळीज लासा जाय. ह्या मोगाच्या उबेन म्हजें काळीज, म्हजें रगत खतखत जाय आनी सगळें म्हजें धरून जाल्लें म्हजें मन, म्हजें अंतस्कर, म्हजें काळीज सगळें कोडून वचो जाय आनी मोवा बरी जावन, हाड आसलें तें मांस जावन, फातर आसलें तें वंड्या बरें मोव जावन, हेरां तें उदार जावचें, बोगसणें दिवचें तसलें अपूर्वाचें, भोव सोबीत स्वादीक त्या जेजूच्या दुलोब आनी कालत्या काळजा सारकें म्हजें काळीज आतां जाय जाय. ह्या देखून सर आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया, आमच्या पातकांची दूख धरया. खंयच्या रितीन हांवें जेजूक अपमान केला. थोडे संगती, थोडी गणितां हांवें आतां मोतीक हाडलीं. फाटल्या हप्त्यांत हांव जावं या म्हज्या फाटल्या जिवितांत या आतांत हांगासर हांव आसतना बरें मोन करून आमी हांगासर आयल्या वय. पूण कांयपणी फाटीं दीस गुंडान पळयल्यार घरा कांय उलोवणें नासतना कोणा कडेन म्हणल्यार राग दवरले ते संदर्भ आसात गी. घरची रेस्त नाका, या मुडिपू या थंय म्हणे 2-3 घंटे म्हणे करशी या. एक दीस तसो म्हणे पाशा जावन दी म्हणल्या हेर जाल्यार म्हणे हांगासर कोणी आयल्या गी. मुडिपून तूं बेकान काट्या बाळक जेजूच्या पोण शेतांत कारकोळ आनी बोंदेलसा लॉरासाच्या पोण शेतांत मस्त वेळ जायते दीस करसूंक भोव सुलाभ. कोणाची राय आसना, कोणाचे रगडे आसनात, कोणाचे तंटे आसनात. पूण बाबा आनी भयणी हांगा तर रावोंक जायना. फाटी वचोंक आसा, हेरां सांगात जियोंक आसा आनी थंयसर म्हज्या मोगाची, भावार्थाची आनी क्रिस्ती जिविताची परिक्षा जाता. देखून कांयपणी म्हजें थंय आसो नजो आसलें आसा गी. कोणा कडेन म्हणे मन आसताप, राग आसा गी. कोणाचें नांव पाड केलां गी. कोणेय समाजांत तकली उखोवन धरनातलें बरी तांचें नांव सगळ्यांनी हांवें पाड करून घाणयलां गी. असलें कांय आसा गी. फारीजावां बरी, कपाट्यां बरी हांगासर पवित्र जाग्यांनी हांव सांतां बरी जावन हेरांक हांव एक व्हडलो देंवसार म्हणी जालां गी. हें भोव गरजेचें. कित्याक जायते पटी आमचें धर्म, आमच्या नोव्यान, आमच्या मागणें हालेलुया हात वयर घालन भोव मारन आमी सांताचे सांत देवा वरनी चड उंच म्हणलें बरें थोडे फावटी हांकाराचें चिन्ह येतात. पूण आमचेच पाठ आमी ते कशें करपून पळयल्यार कळटा. देखून भावा आनी भयणी ह्या जेजू मुखार खंयचेच लिपोवंक जायना. हेरांत हांव घरच्या मनशांत हांव, वेगारांत हांव, पाजापांत हांव, सिस्टरांत हांव, इश्ट मंत्र हांव सगळें लिपोवं जेजू मुखार खंयचेच लिपोवंक जायना. देखून काळीज उक्तें कर, मोन उक्तें कर, कोशें करपून पळय. खंयचें चुकून पडलाय. हांगासर उंड्यांत देखल्या जेजूक, इगेजे भितर सक्रामेंतान पडल्या जेजूक तुज्या दादल्या थंय, पत्नी थंय, भुरग्यां थंय, आवय बापाय थंय, भावां भयणी थंय, हेरां कुटुंबदारां थंय, इश्ट मंत्र सैऱ्यान हेरां थंय, समाजांत हेरां सांगाता, पिरगजेंत वाड्यांत म्हज्या क्रिस्तांव भाव भयणी सांगाता. त्या जेजूक हांवें पळयला, त्या जेजूक हांवें मान केला, त्या जिवन जेजूक जिव्या ताब्यात नागलाक हांवें खरेपणी आराधन केलां. केदें भोक्तीपण, कितलें सांदेपण,
हांगासर जिबेर वा हाताचेर कुमगार सेवताना, पूण त्याच जिबेन त्याच हातान म्हज्या भावा भयणीक म्हणजे हर एक क्रिस्तांव वा अक्रिस्तांव व्यक्ती थंय व्यक्तीक त्याच जिबेन त्याच हातांनी हांवें वायट केलां गे. लिपय नाका, सांग जेजू कडेन, जेजू तूं जाणाय म्हाका सांगूंक लज दिसता, हेरां मुखार तें वळखून घेवंक म्हाका उणेंपण भोगता, पूण जेजू सांगता म्हजें काळीज उक्तें करता. म्हाका आपड, म्हाका गूण कर, म्हाका बक्षी म्हूण जावं दी आमच्या मागणें. तुमचे जबाब, बोगोस म्हाका येसुमिया. बोगोस म्हाका येसुमिया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा विरोध केल्ल्या म्हज्या सर पातकांक बोगोस म्हाका येसुमिया. पवित्र सक्रामेंतान तुका फावो तो मान दिनातल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. पवित्र सक्रामेंतान तशेंच येवकारिस्तान तुज्या हजरपणा विशयांत दुबाव केल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. कुटुंबाच्या सांज्या संगी आनी हेरां संगी शेजाऱ्या संगी रागान रावल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरां विशीं वायट चिंतल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरां विशीं खबरो केल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांक वायट केल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांच्या बऱ्यापणा विशयांत मोसोर चिंतल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांच्या बऱ्या कामाक आड पाय दिल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांक गरज नासतना अडकळी हाडल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. कुटुंबाची जबाबदारी फावो त्या तारा पाळनातल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांच्या पातकाक कारण जाल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांत थंय वांकडे दिश्ट लायिल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. कुंभसाराच्या सक्रामेंतान थंय निर्लक्ष दाखयल्ल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. कुंभसार जावंक अवकाश नासल्या वेळार जे राल रितीनपणे कुंभसाराचें तें विधान करन पातकां वळखून घेनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुमिया. हेरांच्या पातकाक कारण जाल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुमिया. आत्मीक संगतींनी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुमिया. देवान म्हाका दिल्ली देणी पेल्याच्या बऱ्यापणाक वापरनातल्याक बोगोस म्हाका येसुमिया. पवित्र सक्रामेंतांत भक्ती पुणे तुका जेजू सेवन त्याच तुका जेजू जिवन जेजू गो म्हज्या भाव भयणी थंय देखून तांकां त्यांच खरें आराधन आनी मान हांवें दिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुमिया. पातकांची दूख धरन हेरा पातकांचो उडास काडन बोक्षड्याचें गीत गावया. बोगोस म्या पातकां मोजी बोगोस म्या पातकां मोजी कागद मोजी करे देवा.
शुक्राराचो दीस हो दुखीचे मिस्तेर आमी नियळटाव आनी जेजूच्या कश्टान वांटली जाताव. पातकाचें दूख धरता आसतना जेजून ववयली ती दूख आमी नियाळ केल्यार आमी केदें व्हड निर्भागी आनी केदें व्हड अस्खत सैमाचे पातकी सैमाचे म्हणल्यार आमकां आनीक चड कळटा. गेत्सेमने मोळ्यांत जेजून ते भोगुल्ले कळवळे ताणें नियळ्ळे ते कश्ट न्ही फकत ताच्या कुडींत न्हू घामाची झर वळटा बघा ते चिंतून शिरो फुटून म्हणले बरे रगत घामेता. घाम आमकां सोसूंक जायना आनी रगत वळ्ळें तर कितें सकट आपणें अनुभोगसूंक आसा, कितें सगळें हांवें फूड करूंक आसा, कितें सकट भोगूंक आसा हें चिंतून सोसूंक थांकानासतना मनीस जाल्लो जेजू देवपूत तरी मनशा सैमांत विशेश रितीन कश्ट जाता. म्हज्या जिवितांत म्हजें फुडार, म्हजें भविश्य, म्हजो फुडार चिंतून असलीं बोगणां येता आसतना, शिरीं सुकतना, घाम वळटाना, हृदयांत धडधड येताना सोम्या संगे राव. सोम्या तूं हें भोगुल्लें आटा बेटे तें सोसूंक म्हाका धैर्य म्हूण जावं दी आमचें मागणें. पूण शिरीं सुकून धैर्य सांडून कित्याक म्हाका हें कश्ट म्हणून सूर लायतर मोगसड्या माग. तितलेंच न्हय, इतलें मोतयेंत आनी कळजांत भोगलो जेजू आतां खरेपणी कुडींत वळवळटा, खांब्याक ताका बांदून जेर बांदून मारता आसतना कोडद्यांचे मार, त्या छाटयेक किडे आनी हेर लोंकडाचे कुडके मारता आसतना मांस भायर येवचें तसलें रगत वळोवचें तसलें मार. कितलेशे फावटी हेरांच्या सुखे खातीर, हेरांच्या कर्तृत्वा खातीर आमी बोगी जाय पडलां. कितले फावटी आमकां त्रास जाल्यात. जेजून शिराप घालूना, जेजून कांयच सूख करिनासतना हेरां खातीर ताणें तें सोंसलें. विकेरियस सफरींग म्हणटा आमी. आनी एकल्या पासत सोंसचें कश्ट अनुभवसूचें पेल्या पासत. सांत आनी सांतिऱ्यो आमकां शिकयतात. आनी एकल्या पासत आनी एक आत्म बचाव वाचोवचे पासत म्हजी पिडा, म्हजे कश्ट हांवें भेटयलें तर कश्टा मुखांतरी देवाचो अनुभव जोडूंक साध्य जाता. आमी बगेव जाता आनी हेरांक सल्वासाव प्राप्त जाता, आत्मे बचाव जातात. तर म्हजे कश्ट हांवें भेटयनासतना त्या कश्टां खातीर हांव देवाक पुरपुरलां आनी देवाकच हांवें कित्याक म्हाका हें अशें केलें म्हणून देवाक पुरपुरलां गे. तितलेंच न्हय, मार, अपमान, आतां अवमान, निंदा, खांट्याचो मुकुट कर, ताका राय कसो दाखोवंक तूं राय न्हे ना मानजू देवाच्या राया आनी फाटल्यान तावन मान. आतां सांग पळया व्हडले व्हडले प्रवाद करतलोय, व्हडले व्हडले सोडटलोय. सांग पळया पाटी पळयनासतना कोणें तुका मारलें, कोणें खोट घाली, कोणें तिंबी उडयली, सांग पळया. जायते फावटी आमची परीक्षा हेरांनी केल्या. सांगता जाल्यार कर दाखय, धैर्य आसल्यार मुखार ये. आमच्या गर्वाक बली घाल्या, आमच्या हांकाराक तांणी तलवार दाखयल्या. दाखयत आसलो, दाखयती आसली म्हणलें तसलें हांकाराचें चिन्ह येवनात गे. जेजूक हें सकड आसात गे. तरी मौनपणी तुजे पासत म्हजे पासत हें सकट सोंसलो जेजू. तर आनी एकल्या पासत आनी एकल्याच्या बऱ्यापणा खातीर
हेरांनी म्हाका कितलो अपमान केल्या रे म्हज्या म्हणल्या स्वाभिमानाक सुरी घाल्ले त्या घडिता वेळार हेरां ते कसली प्रतिक्रिया हांवें दाखयल्या. आतां भोव चड कश्टांचें ह्या जिवितांतलें निमाणें पॉयंट खुर्साच्या वजनाचें खुरीस वोवोन वाटेर जायतो अपमान आनी निंदा भोगतना बऱ्या मोनाच्या सिरेनाच्या सिमांचें वेरोनिकाचें सकरा वनेसापराचें मोगाळ आवयची दीस लायता आसतना इल्लो सोशेक बगुल्लो जेजू हें सगळें घेवन खुर्सा सांगता हेर अपमान आनी निंदा सुमेद सगळें मौनपणी वोवून फाशयेक फुडें वरच्या शेळये बरी आपुणूच त्याच शेळयेच्या दरवडांतल्यान पाशार जावन आतां कुरीस घेवन फुडें येता तुजे खातीर म्हजे खातीर खुर्सार आपणाचें बलिदान भेटोवंक. तूं देवाचो पोत वय जाल्यार देंवोन ये जाता ना गे आसात गे तांचे मुखार देंवोन सकयल येवन लेफ्ट रायट करून हांव देव आतां म्हणून पात येताय गे खुंडे जावन जेजूक तें कर नाका येता आसलें न्हय गे. आपणाचे देवपणूच परीक्षा करूंक देवपणाक सवाल उडोवच्या ह्या पातकी निर्भाग्य मनशाक आतां तरी बापा हांवें दाखोवंक नजो की हांव देव म्हणून सगळें म्हजें जिवीत तांच्या खातीर जियोवन तांच्या खातीर करसून सर्गेचें रास परगडोवन तूं तांचो बाप म्हूण तांकां दाखोवंक हांवें प्रयत्न केलें तरी आतां हे घडये तुका आनी तुवें धाडलेल्या म्हाका देवा पुताक हे मानून घेनात मू तर आतां म्हूण दाखय असली थाळणी जेजूक आयली काय. भावा आनी भयणी सगळें करचें पुरो कर शेकी आमकांच कुर्सा येताना आमकांच खोट मारता आसतना जावं पुरो आमच्याच घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी जीन हे सांगात्यांनी ह्या सांगातीनी आवय बापायनी ह्या भुरग्यांनी वा आमच्याच खास मनशांनी असलें वायट करता आसतना आमची प्रतिक्रिया कसली. आनी निमाणें सगळें सोंपोवन मरण एक दीस तुका म्हाका हे सर्व कश्ट सोंसून ह्या संवसाराक आदेस मागोवंक आसा. मरणाक गज नासतना बियेलांगी मरणां सगळें सोंपता सलवणी म्हजी असली बोगणां आयल्यान गे हे सर्व पथकांचें बोगसाणें हो जेजू आतां आमकां दिता खणवळयेन खालतेपणान हें बोगसाणें मागोवन घेवया आमच्या जिवितान केल्या सर्व चुकी खातीर. आतांच्या काळार खुमसार जावं तिके कश्ट मरतात कोवीड पिडेक लागून हो अवकाश भावा आनी भयणी जेजू थंय आमचें काळीस मोन आमचे सगळे व्यक्ती उक्तें दवरन ती कुर्पे सागोर तो आमी गायलें त्या भजनांत तो कुर्पे सागोर बोगसूचो बोगसण्याचो सागोर तो आमकां सगळ्यांक काकुतीन बिरमोतीन बक्षिता. भोव अपूर्व असो वेळ हो ताच्या बोगसणें तो आमकां दिता बोगसण्या माग. गव्या बोगसणें मागोवन तें गीत काकुळत मुजी करये देवा काकुळतीचो तूं म्हाका मुजी धुवन काड नितळ म्हाका कर इमा प्रास्तर धोव काकुळत मुजी करये देवा
कुळतीसो तूं सागो पातकां म्हजी धुवन काड नितळ म्हाका कर इमा प्रासड धोवो कर इमा प्रासड धोवो कर. ह्या आराधनाचो तिसरो भाग आतां सुम्याक फावो तें आराधन करन पातकांच्या बॉक्सांनी मागोवन नितळ जाल्ले आमी आमच्या नितळ वोंटांनी नितळ काळजांनी नितळ मोनांनी सुम्याक अर्गां दिवचो वेळ देखून जेजून आमच्या जिवितान केल्ले सर उपकाराक आतां मोतीक हाडया. विशेश रितीन कितलोसो लोक कोवीड पिडेक बली जावन मेलो, कितल्याश्या जाणांनी कितलें सगळें होगडायलें. आमच्या कुटुंबांनी असलें अनवर आयलां जावं पूण तूं आनी हांव हांगासर आजुनूय जिवी आसा. आमकां ताणें राखलां. पिडा आयिल्ल्यांक पिडा आयिल्ल्यारय ताणें गूण केलां आनी थोड्यांक ती पिडा येनातले बरी पळयलां. इतलो अपुर्बसो दैवीक वैज तो. जायत्या जाणांनी आमी वॅक्सीन काण घेना जाल्यार या काण गेल्यार जेजूचें रगतच म्हाका वॅक्सीन पापा फ्रांसीसान आमकां शिकयलें बरी. म्हाका जेजूच्या रगतान वॅक्सिनेशन मेळ्ळां, ताणें वॅक्सिनेशन केलां म्हणल्यार त्या भावार्थान आमी जियोंक सकल्या भावा आनी भयणी. ताच्या मांसा रगतान ताणें आमकां पोसलां राखलां आनी भलायकेन सांबाळलां आनी हेर जायत्यो संगती जिवितान घडल्यात. त्या सर उपकारांक अर्गां दिवचो हो वेळ. म्हज्या खासगी जिवितान म्हाका कितें जालां तें हांव जाणा. हर एकली आमी आतांसर परत आमच्या जिविताचे दिश्ट लावन आमकां जाल्लें बरेंपण जावं पुरो आमचे पैकी तरी आसात पातकाक चड अवकाश दिवना आमी, पूण जायतें बरेंपणूच देवान केलां आनी म्हजें तावनी बरेंपण चड आनी चड जालां. कितलें बरें तें, कितलें बरें अपुर्बेचें जिवीत तें. हेरांक तें उदार जावन समाज सेवा करन, पिरगेजेन सेवा करन वा हेरांक इतर रितीन कश्टान पावोवन बरें उतार उलोवन बरें उत्तेजन दिवन बरेंपण केलां आसतलें. हें सकट बरेंपण बऱ्या देवातान वळून येता. त्या देखून त्या बऱ्या देवाक देवा पुताक पवित्र उदेशी आतां अर्गां आनी हगलाप आमी दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. उंड्या रुपा कार्या पोय सक्रामेंतांत हजर आसाय देखून अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. तुजें मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. नीज देव आनी नीज मनीस तारांश मदें आयिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां पातकांतले सोडून नवी रचना केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. सर्गी बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमचे खातीर कुर्साचें कश्टाचें मरण सुसुल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत आमचे मदें सदांच आसाय म्हूण बसयल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. ह्या शुक्राराच्या दिसा हांगासर ह्या मुडिपू सांजुजे वसाच्या पूर्ण तळाक येवन तुका आराधन करच्याक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां बरें कुटुंब फावो केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. बरी आवय पळय बरी भाव भयणी दिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. बरी भुरगीं आनी भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या आमच्या जेजू. कुटुंबा जिविताचेर वतल्या सर बेसांवा खातीर अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां सबार देण्यांनी भरलेल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या हर एका योजनांत आनी कामांत तुजो आदार दिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या सर जेजू. पिडे शिडे तावन विज्ञान वर तावन पट्टे जावन कोवीड पिडे तावन राखल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां शांती समाधान फावो केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या हो जेजू. नवो दीस तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आयच्या दिसा आमचो दीस पडतो ग्रास तूं फावो करताय देखून अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. ह्या दिसा विविध मनशां मरे फातोचो मोग आनी हुस्को आमकां भोगूंक मेळ्ळ्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां आत्मीक मार्गदर्शक जावन धर्मीक भाव भयणी ह्या जाग आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी हगलाप तुका सुम्या जेजू. तुज्या पुनर्जन्म
संपूर्ण मरी फात सर्गेच्या जिवीत असो भरवसो दिल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू आमचे पाप ओळखून घेवन कुर्पे सगोरा तुजी कुर्पा आणि बिरमो तो बघूंक आमकां फोग केल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू तुज्या आवयक आमची आत्मीक आवय जावन दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुम्या या जेजू ऑक्टोबर म्हयन्यांत मिसावा खातीर आनी सांगात आस रोजार मायेचें फेस्त करना रोजार मायेचें भक्ती भोंड तेर्साच्या त्या देवासभा विशीं देवासभा उदेशी आदारून फोग केल्ल्या खातीर अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू तुज्या आवयक आमची आत्मीक आवय कन्न आनी बरो गोळी जावन आमच्या पालन पोशण केल्ल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या आमच्या जेजू कश्टां दुकान खंत बजारान तुजो सांगात दिल्ल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या आमकां जेजू अनत जावन सोडिनासतना पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्ल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू तुजे दुखीचे मिस्तर आमी नियाळ आमी समजले आमच्या खातीर तुवें सगळें सोंसलें त्या तुवेंच कस सोसून आमचे कस धैर्यान सोसूंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां वायट केल्ल्याक उदार मोनान उदार काळजान उदंड मापान बोक्सूंक बोक्सान जो स्पिरीत दिल्ल्याक अर्गानी वगळाप तुका सुम्या जेजू जेजूक अर्गां दिवन गावयां गीत पानांको 208 तुमच्या बुकांत E35 अर्गां जेजू तुका दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं होगलाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं होगलाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका भोवडून कसो तुजो उपकार जालाय कसो वंदा भोवडून कसो तुजो उपकार जालाय कसो वंदा भक्तां सोम्या तुजो जावं तुजो परगटना देखून अर्गां दिता देण्या तुज्या स्वातीक सोम्या मोर अर्गां दिता देण्या तुज्या स्वातीक सोम्या मोर अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं वगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं वगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं वगळाक तुका जावं आतां आनी सदां अर्गां तुका जावं वगळाक तुका जावं अर्गां जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू वगळाक तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू अर्सिता तुका सुम्या जेजू गोलशिता तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू आराधनाचो निमाणो भाग आमचें समर्पण करचो आनी आमच्यो विनवण्यो जेजू म्हाका दवरचो हो वेळ बसोन पुरव जालें जाल्यार मौन आसल्यार उबे रावयेत वा दिंबी घालयेत तुमकां कशें जाता तशें आमचें समर्पण त्या जेजूक सगळ्या बद्दल्या जेजूक आमी करया आनी आमचें सगळें जिवीताचें समर्पण कर आमच्यो गरजो ताच्या मुखार आमी दवरया आमी ताका करचें तें समर्पण आमच्या जिवितान पाळोवंक शुक्राराचो दीस जेजूच्या बोपोळ काळजाक आराधन करचो मान करचो दीस आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करचे ती रीत आमी जायते पटी पाळल्या तें सगळें मनान दवरून आमचें समर्पण आमी करया तुमची जाप
हांव तुका समर्पितां सोम्या हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पितां सोम्या सगळें म्हजें कुटुंब हांव तुका समर्पितां म्हजी सोम्या आवय बापूय आनी भाऊ भयणी हांव तुका समर्पितां सगळें सोम्या आमचें फिरगस कुटुंब हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हज्या वाड्यांतलीं सर कुटुंबां हांव तुका समर्पितां सोम्या सर म्हज्यो आशा आनी अत्रेग हांव तुका समर्पितां सोम्या सर म्हजी मागणी आनी प्रार्थना हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हजी पातकां उणेपण आनी अस्कतकाय हांव तुका समर्पितां सोम्या सर म्हज्यो बऱ्यो आनी वायट संवयो हांव तुका समर्पितां सोम्या हांवें हातीन घेतलीं सर्व कामां हांव तुका समर्पितां सोम्या हांवें मुखार करूंक येवजिल्लीं सर्व योजना हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हज्या जिविताक तुवें केल्ली मांडावळ हांव तुका समर्पितां म्हजी सोम्या पिडा शिडा कश्ट आनी दूख हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हजे गिरेस्तकाय सूख आनी संतोष हांव तुका समर्पितां सोम्या म्हज्या कुडीची मानसीक आनी आत्मीक भलायकी हांव तुका समर्पितां सोम्या परगवंताच्या म्हज्या कुटुंबदारांक आनी मोगाच्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या आमच्या भवानी आसच्या सर अक्रिस्ती भावां भयणीक हांव तुका समर्पितां सोम्या आमच्या वेगळ्याक सहायक वेगळ्याक आनी सर धर्मीक येजाक आनी भावा भयणीक हांव तुका समर्पितां सोम्या मी गांवांनी आनी सेवा देवच्या आनी तुज्या उतर प्रगट करच्या सर्व लायक तशें धर्मीक आनी येजाकी मिशनरी खातीर हांव तुका समर्पितां सोम्या तुज्या राजा खातीर कश्ट दगदवणी भोगतल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या आमची भेट करूंक आयलो आमच्या राष्ट्रपतीक हांव तुका समर्पितां सोम्या सर्व शिक्षक शिक्षकींक हांव तुका समर्पितां सोम्या आस्पत्रींनी वावुरच्या दोतोरांक आनी नर्सांक हांव तुका समर्पितां सोम्या आमचे राखण करच्या सर्व पोलीस सिब्बंदीक हांव तुका समर्पितां सोम्या अनाथाच्या आश्रयानी वावुरतल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या खासदारी बेस जोडूंक चिंतल्या जोड्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या सबार वर्सां हांव सैरीक मेळनासतना खंगल जाल्ल्या चल्या चलयांक हांव तुका समर्पितां सोम्या देशांत देसवाट करूंक चिंतल्या गुडाचारींक हांव तुका समर्पितां सोम्या संवसारार जायते जण वायट करतात आनी भयोत्पादन करतात त्या सगळ्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या जात आनी धर्माच्या नांवान लोकां मदें अशांतीचें वातावरण उपजोवच्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या शांती दुस्पटोवच्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या दुबळीकायेन कश्ट दिल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या इस्काल आनी कॉलेजी वचोंक जायनासतना घरा आनी की वा ह्या दिसांनी आतां परत इस्काला वचोंक कस मरतले सगळ्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक हांव तुका समर्पितां सोम्या कोवीड पिड्याक लागून काम ना पाटी वसा म्हूण धाडले आतां काम नासतना बेकार आसच्या सर लोकांक हांव तुका समर्पितां सोम्या एका निजा देवा थंय बोबत सडलेल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या समर्पण कर आमचें गीत आमी गवया सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं स्माका सोडवंदारा हांव समर्पिता 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 सगळं स्माका समर्पिता 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 सगळं स्माका समर्पिता सगळं स्माका समर्पिता आतां आमच्यो सर्व गरजो जेजू मुखार दवरूंक अवकाश वैयक्तीक गरजो आसूं पुरो सामुहीक गरजो आसूं पुरो जायत्या गरजांक आमी मागलें समर्पण केलें पूण तरी आमच्या मोतींत येवचे ते इरादे एका प्रत्येक गरजे खातीर एका प्रत्येक कुटुंबा खातीर प्रत्येक मनशा खातीर जर मागोवंक आमी आयले हांव तांकां हांगासर समर्पण दिया आनी जेजू ताचें आतां बेसांव आमकां दिता आसतना आयच्या ह्या आराधनाचो नोवेनाचो भक्तीपणाचो मेसाचो फळ त्या एका प्रत्येक गरजे खातीर फावो जावन दे म्हूण आतां आमी मागया
कोणायकी जर वडा ताळ्यान गरज उसारूंक मोन आसा तुमी ते आतां करयेत. हेरांनी तुमच्या खातीर मागजे म्हूण व्हडल्या ताळ्यान कोणायकी तुमकां थोड्यो गरजो दवरूंक मोन आसल्यार तुमी आतां करयेत. आमचे अत्रेक आमच्यो गरजो आमच्या काळजांत लिपलले जेजू जाणा आनी तो ते मानून घेवन आमकां भरोसो दिता, आश्वासन दिता. देखून त्या जेजूचें बेसांव घेवंक गावयांक येत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्रांग नांवान करुया पुरवेल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलवणवेच्या हसगत विश्व्या बाबार्ताचे बळ दिल्या जशी बाबा तशें स्पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सजना सजना एका साड्यान दर्शिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाटना. प्रार्थुया. मोगळा जेजू ह्या विचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आनी तुका हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत देखिल्ल्या आराधन केल्ल्या मान केल्ल्या जेजू आनी तुजी तान बॉक्सांनी आमी जोडून घेतलीं आसता. फाटीं घरा वचून हेरांक आमी बॉक्सांनी दिवंक उदार जावंक आनी जसो तुका आमी हांगासर ह्या उंड्यान देखला तशें आमच्या भावां भयणी थंय कोणाक आमी मेळटा कोण संग जियेता तांचे थंय तुका देखून जिव्या थाबराकलांत आसच्या तुका जिव्या जेजूक फावो तो मान आराधन करूंक आमकां फावो कर. जो जियेताना राज करताय ससनाच्या ससना. ह्या जाग सक्रामेंताचें बेसांव दिता आसतना केदाळे उडास दवरचें. कशें मिसा वेळार वस्तू उखोवन उपरांत काल्स उखोवन ह्या जाग दाखयतना आमी त्या वस्तूकच पळयता आनी काल्स कितें पळयता आनी उपरांत ह्या जागा सांगता नमस्कार करता. तशें ह्या जागान बेसांव दिता आसतना सक्रामेंताक मुखार हात जोडून बरो एक सक्रामेंत पळोवन तें बेसांव आमचेर घेवचें आनी ह्या जागा सांगता उपरांत समा नमस्कार करचें.
सत्या क्रिस्ताचे कृपे ससले जिवीत तुमकां सोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बाबा आमी जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच तळ्यान तुजो मोग करता एक पोटाची एकत्रिता मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापाच्या नावी संगता मेळोवन आमी आशिल्लें देवातोन जोडून घेवच्याक हांगासर आमी पावल्या आमची सभा रांची ते सवा इरादे घेवन आमी आसा आनी ह्या मिसाच्या वेळार मिसा खातीर दिल्ली ते सवा आनी हांगासर आमी समेस्तांची ते सवा तेच देवाक आमी भेटोवन दिवया बॉस्को जास्मिन ब्रिनेल फर्नांडीस हुबली अर्गांजावन आयरीन वेगस पांडिकट्टा जल्मा संदर्भी अर्गांजावन फियोना स्वीडल कुटिना सुनांगला ताच्या आत्म्या खातीर दुसऱ्या वर्साचो उडास जावन दिश्मा वेगस सालेतूर अर्गांजावन रोशन फर्नांडीस फजीर अर्गांजावन फेडरिक मस्करेनस मुंबई अर्गांजावन डेनियल फर्नांडीस मोडांकाप ताचे इराद्या खातीर घरच्याल्मा खातीर हेलेन लोबो आग्रार आत्म्या खातीर इनास फर्नांडीस ताच्या आत्म्या खातीर रोशन फर्नांडीसान मीस दिला फजीर अर्गांजावन आयरीन डेनिस डिसोजा तलापाडी मेल्विन लोबो निरकाण अर्गांजावन मेल्केदेस डिसोजा नारांपाडी अर्गांजावन आन्नी डेसा आनी कुटाम पानीर अर्गांजावन ग्रेसे फेरावो मोगारनाड अर्गांजावन स्टीफन विल्मा डिसोजा फजीर अर्गांजावन घरच्या आल्मां खातीर स्टीफन विल्मा डिसोजान मीस दिला फजीर अर्गांजावन लुईस डिसोजा वरकाडी अर्गांजावन मेरी डिसोजा वरकाडी वेरोनिका आनी जेस्सी डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर जॉन डिसोजान मीस दिला फजीर अर्गांजावन जो कुमार जसिंता मेरी शिवमोगा अर्गांजावन सिसिलिया वेगस सालेतूर अर्गांजावन क्रिस कालन वाज निर्मार्गा आनी सिसिलिया पायस ताच्या आत्म्या खातीर जोकिम डिसोजा बंटवाळ तांणी दिल्या ह्या सर्वां खातीर अर्गांजावन दिल्ल्यांक देवाचें विस्तार आशिर्वादा आत्म्या खातीर मागोवंक दिल्ल्यांक सर्गीराजान देवाचें तें इनाम आनी इराद्या खातीर मागल्ल्यांची सर्व आशा सुफळ जावच्या सोवे हांगासर जमल्या आमा समेस्तांची इरादे तोच सर्वेस्पर देव मानून घेवन दी आनी ह्याच दिशेन शुक्रारा दिवच्या जेवणा खातीर कुमो केल्ली आसा विन्सी प्रकाश डिसोजा मोगरनाड 1000 रुपये अश्वित पिंटो फजीर 5000 रुपये तुमच्याय बऱ्या मनाक पात्रोन सांजूचे वाज देवातान सर बरें मागोन आमकां बेसांवांनी बरोवन दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यांचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो भावानो आनी भयणीनो पयस पयस तावनो ह्या सांजू देवाच्या पूर्ण थळांत आराधन करन मिसाचें बलिदान भेटोवन ताच्या नव्यान आदारूंक आयिल्ल्या सर्वांक देव हांगासर आमकां ताच्या कृपेन बेसांवांनी भरता नितळ काळजान नितळ मनान हें बलिदान आमी भेटोवंक आसा आमच्या पातकांचें दूख आत्तां आमी धरल्या आनी बक्षाणें मागलां परत एक फावटी देवा मुखार आमी केदाळाय अपूर्ण असंपूर्ण त्या देखून आमच्या उणेपण परतून वळखून घेवया आनी बक्षाणें मागया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजो देवासाक पजळीत मागण्या आनी दुबळे गायचे जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखे बरे जिविता मुखांत्र साक्ष देवंक फावो गेल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळे गायच्या स्पिरितान
नोवेजिनेची चाल दवरूंक फावो कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जोयल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप याजकानो गोनिये वस्त्रां न्हेसोवन विलाप करा वेदीच्या सेवकानो रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोनिये वस्त्रां न्हेसोवन रात सरा कित्याक अन्न बलियो आनी पिवण अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यात उपास परगट करा एक दाबाजीक जमत आपया मळगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवाशांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिराक एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा हाय कसलो दीस वो कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला सर पदवेदारांत हांव नासाचो दीस कसो तो येता शियोनान तुतरी वाजया म्हज्या पवित्र पर्वतार बंगो वाजया देशांतली सगळी निवाश्या कापो कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता वय तो लागीं पावला कालोकाचो आनी अंधकाराचो दीस तो खुपाचो आनी दाट कालोकाचो पर्वताचेर पांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता ह्या जिन्साचें सैन आदी केदीस आसलें ना पिलकाच्या पिलगा पर्यंत परतून केदीस आसचें ना देवाचे उतार्ये देवाचे उडुपकार श्लोक सर्वेस्परो न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे प्रार्थना करतलो सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता तुजे उद्देशी हांव संतोसता उल्हासता तुज्या नांवांची स्तुती गायता महानोत देवा श्लोक सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचो पालन करतलो राष्ट्राक दमकोण कोट्याक तूं नाश करताय तांचे नांव चारितलें ते अळवण सोडताय तांणीच कोंडलेल्या पोंडांत हेर जातीचे राष्ट्र पडल्यात आपणास मांडलेल्या पासत तांचे पाय संपडल्यात श्लोक सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो सर्वेस्पर सदांकाल रास करता मुनसिबेक म्हूण आपले निती आसान ताणें मांडला न्यायनितीन हो संसार तो चलोवन व्हरता पक्षपात करिनासता परजेचे तो पालन करता श्लोक सर्वेस्पर न्यायनितीन संसाराचे पालन करतलो सर्वेस्पराचे 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 आतांस या संसाराच्या अधिपतीन लोटून भायर घालतेले आनी म्हाका धरणीर तांदूळ सुपारलेल्या दतना सर मनशाक मुजे थंय हांव ओडटलो सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू एक मोनो देवसार सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेलझेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता हेर थोडे ताचे परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीन तावन एक खुणाक दाखयचे म्हणटाले पूण जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो अंतर झुजान वांट्या फांट्या जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाट जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांट्या फांट्या जाल्ल्या घरांनी देसवाट जायनासतना उरना तेच परी
सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपरार्थीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें? हांव बेलझेबुलाचे शातें देंवसा धांवडायता जाल्यार तुमचेशीच कोणाचे पदवेन धांवडायतात? अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसा धांवडायता जाल्यार दुबावावेन देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपल्या हातारां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त पद एक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हात्यारां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटें करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधच सै. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजाकी शेंपडायता. एक मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायसन आयिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी बेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर बेता आनी आपणा परस चड नश्टे हेर 7 देंवजार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलींचे प्रास फास्ट जाता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भाग्यवंत जुजेवासाच्या पोंडथळाक आमी आयल्या आनी आमी जाणाव जायते फावटी ताचे विशीं आयकून ताचे विशीं नियाळ करन की तो एक महान मनीस, एक महान भक्तिवंत, एक नावार्थीक मिशनरी सांत म्हणून आमी सांगलें आयकलां. Behind the success of every man there is a woman. यशस्वी दादल्याच्या फाटल्यान ताच्या जिवितांत एक स्त्री आसा म्हणून. तर जुजेवास इतलो यशस्वी जावंक, इतलो प्रभावीत, इतलो नवार्थीक मिशनरी सांत जावंक, कारण जावंक ताच्या जिवितांत खंयची तरी स्त्री आसली गी. ताची आवय, ताची भाव भयणी आनी हेरां सोडल्यार ताचे वरनी चड ताच्या जिविताचेर प्रभाव केल्ली एक स्त्री, आनी ती आसा भाग्यवंत अंकवा सायबीण देवाची माय. ऑक्टोबर असो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्यांत तेर्साचें भक्तीपण देवास हांव आमी आदारता आनी रोजार सायबीणचें रोजार मायचें फेस्त 7 तारखेर काल तें आमी आचरले. हर एक वर्सा तें आमी करता. आनी भाग्यवंत जुजेवासाच्या जिवितांत ह्या सर्गीच्या आवयन कसो प्रभाव घालो म्हणले विशीं थोडो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. खंडी जावन मोरयेचो पात्र ह्या जुजेवासाच्या जिवितांत विशेश आसा म्हणून आमकां कळोवन येता. आनी हाका पुरावो कसो घे म्हण सांगल्यार एका व्यक्तीक मरणा उपरांत ताका सांत म्हूण पासार जाय तर प्रोसेस ऑफ कॅननायझेशन म्हूण आसता. सांत म्हूण पासार करूंक ताचें कारण सोदून काडन कितें सकट ताणें केलें, कशें तो जियेलो, ताचे सांगात जियेल्या व्यक्तीची साक्ष कितें, हें सगळें अध्ययन करून सबार वर्सां लागतात. आनी कितलेशे दस्तावेज, कितले फायल तयार करून रोमाक धाडूंक आसतात. आनी हाचे तावन ताच्या जिविताची ती सांदीपणाची वाट ताणें चलयली ती आनी हाचेर प्रभाव घाले तें कितें हें कळून आयलां. आनी त्या पातळांतावन त्या दस्तावेजांतल्यान आमकां कळून येता की जुजेवास आपणाच्या बालपणांतावनूच तेर्साचें भक्तीपण आदार आसलो म्हणून. आनी ताची संवय केली ल्हान आसतना इगर्जेक वेताना आनी इस्कॉलाक वेताना तेंच म्हणून तुवेचें. आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक उडास आसो पुरो, या आतां भुरगीं व्हड जाल्यार आमकां उडास आसो पुरो. सांजेर काळोखार आमकां खंय आंगडेक वा खंय धाडलें तर आमकां बॅन दिसतालें. आनी एक सुरू आसतना कालें करचें आमी व्हडल्यान उलोवचें.
ह्या व्हडल्यान काले म्हणचे व्हडल्या मागण्या म्हणचे व्हडल्या कांतार करचे हांवें केलां तुमी केलां आसतलें जुजेबास असली संवय ताका आसली तो तेर्स म्हणटलो वाटेर इगर्जेक वेताना वा इस्कॉलाक वेताना म्हणून आमकां कळीत आसा आमच्या ह्या आमी केनारा क्रिस्तांव ह्या केनारांत आमकां ताणें ह्या गांवांत मिसांव वावर करता आसतना 3 इगर्जो बांदल्यो म्हणून आमकां कळीत जालां गंगोळेची बसरूरची आनी कल्याणपूरची ह्यो 3 इगर्जो आनी 3 इगर्जो ताणें मरयेच्या मानाक समर्पण दिल्यो मात्र न्ही सांगात आसा 2 मरयेच्यो इरमावतात म्हणटा आमी कॉन्फ्रेटर्निटी वा मोरयेचे सोडालिटी म्हणयेत ह्यो 2 सोडालिटी ताणें सुरू केल्यो एक रोजार मायच्या मानाक आनी एक मोरयेच्या कथाव आनी गर्भे संभावाची इरमावदाद वा सोडालिटी म्हणून ताणें स्थापीत केलो म्हणून आमकां कळीत जालां तेच म्हणटा आसतना नामान मुरये म्हणून अपूर्वायेन भक्तीपणान तो शब्द तो वापरतालो खंय आमी सट्टाव जावन नामान मुरये गोपे मरले अशें आमी म्हणून आसता नामान मुरये भोव भक्तीपणान हो शब्द तो वापरतालो खंय मात्र न्ही तो लदीर म्हणटा आसतना थोडे फावटी मौन जातालो आनी जायते जाणांनी चिंतलें हाका आतां जेम आयली हाका न्हीद आयली कित्याक ताका राती मस्त वेळ जागो रावन मागणें करची संवय आसली राती चड निदानांतलो उणें न्हिदचे मस्त वेळ मागण्यान ताणें करचोसो आनी देखून भोवशा हाका आतां जेम आयली म्हणून लदीन म्हणटा आसतना हेर चिंतताले पूण लदीन ताणें खंयसर रावयली पळय तो इल्लो वेळ जाल्या उपरांत थंय जावनूच तो मुंदार जातालो म्हणटा आसतना कांयच सुखानातलें कांयच सुखानातलें तर थंय तांकां कळ्ळें हाचें मौनपण न्हीद येवन जेम येवन न्ही म्हाका एक ध्यानात्मक जावन मिस्टीक मौनपण मिस्टिकल सायलन्स म्हणटा आमी मागण्यांत इतलो मेतेर जावन तुजें काळीज मौन सगळें व्यक्तित्व देवा तावनूच एक अवृत्त जाता त्या दाड तुका उतरां सुटनात तूं ध्यानात्मक जाताय मिस्टिकल कॉन्टम्प्लेशन म्हणटा आमी मिस्टीक अनुभव जाता असलो अनुभव हे नामान मुरये मागण्या म्हणटा आसतना आनी तेच म्हणटा आसतना आनी प्रत्येक जावन लदेर म्हणटा आसतना तितल्या मोगान भक्तीपणान हें तो म्हणटालो म्हणून आमकां कळ्ळें जालां मात न्ही थोडे फावटी त्या उपरांत ताच्या ह्या आत्मीक अनुभवांत मिस्तेक अनुभवांत वाडलो हो श्रीलंकांत ताचो वावर करता आसतना गळ्यांत स्त्रियांनी नेकलेस केल्ले बरी तो कोंत घालतालो खंय स्टायला खातीर न्ही दुसऱ्या खंयच्याच कारणा खातीर न्ही हेर लोकांक आपूण एक क्रिस्तांव म्हणून कळच्या खातीर आनी ताचो पाटलाव करच्या खातीर आपूण क्रिस्तांव म्हणून दाखोवच्याक गळ्यांत कोंत घालून तो भोंवतालो खंय मात्र न्ही श्रीलंकांत ती ताणें इगर्जो बांदल्यो आनी बांदल्या इगर्जा पैकी पयली इगर्ज मोरये मायेच्या मानाक ताणें समर्पिली सांगात आस खंयचोय आपोस्तलीक वावर करूंक वेच्या पयलें आपणा बराबर आसल्या सांगाता बराबर तांचे सांगता ताणें तेर्स म्हणसो आसलो मिसां पयना वेळी जायते फावटी तेर्स हेरां सांगता ताणें करचो आसलो गोंयांत आसल्या आपणाच्या वडिलांकय म्हळ्यार वडिलांनी ताका हांगासर ह्या केंद्राक धाडिल्लें सुवात प्रकट करूंक त्या वडिलां उदेशी डॉमिनिकान वॉर्डीच्या वडिलां तावन म्हणजे तेर्साचें भक्तीपण सुरू केल्लें आनी प्रचारीत केल्लें डॉमिनिकान याजाकाने डॉमिनिकान फ्रांदिनी आनी त्या देखून त्या डॉमिनिकान विवेका जनरला तावन श्रीलंकांत एक मर्याळ सोड्यालिटी ह्या मर्याळ इरमावदाद वडोलावे म्हळें कॉन्फ्रेटर्निटी हें सुरू करूंक ताणें परमिशन वा रजा मागली खंय मात्र न्ही कार्मेलीत वॉर्डीच्या वडिलां लागीं ताणें विचारलें खंय कार्मेलीत पाद्र्यापांनी बेंजार केल्ल्यो बेंत्यो म्हाका दिया म्हणून कितलें भक्तीपण पळयात ह्या संताक कित्याक बेंतिनेचें देवासांव सुरू केलें कार्मेल सबिनीच्या उदेशी कार्मेलीत फ्रादिनी त्या देखून कार्मेलीत पाद्र्यापांनी बेंजार केल्ली बेंतीन म्हाका जाय अशें म्हणटालो हो सांत आनी त्यो बेंतिन्यो कार्मेलीत वडिलां तावन ताणें मागून घेतल्यो म्हणून ताका सांत म्हूण प्रसारूंक अध्ययन केल्ल्याच्या दस्तावेजांनी बरोवन गेलां हांव कार्मेलीत म्हणून त्या खातीर हांव सांगना पूण हें नीस भावानो आनी भयणीनो हें ताच्या जिवितांत घडलेलें आमकां कळीत आसा मुरयाळ भक्तीपण आनी मुरयेचें गितां गांवक हेरांक आदार जावच्याक एक पुस्तक ताणें बरयलो म्हणून आमकां कळीत जालां
ताका एक बासो वा पुतण्यो आसलो बाबासो ह्या भयणीचो पोवतो ते नेव्यो म्हणून घाला इंग्लिशान ते कोण बाचो घेतो वा पुतण्यो म्हणून कळयत ना तो एक दियाकोन जावन आसलो ह्या जागी दिक्षा घेवंक तयार करत आसलो ताका एक लांब पत्र तो बरयता खंय आनी त्या पत्रांत तो लिखता मुरये कडेन तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती कर तुका एक बरो ह्या जाग तुवें जावच्या खातीर म्हण तो अपूर्बायसो नियाळ ताका दिवन अपूर्बायचें प्रेरण त्या लांब पत्रांत सांजुजे वास दिता म्हणलें आमकां कळीत आसा मात न्हय भावानो आनी भयणीनो हर एका सोनवारा मरयेच्या मानाक मीस पेटयतालो हर एका सोनवारा कित्याक सोनवार मरयेक समर्पिल्लो दीस तशेंच कॅनरा आनी श्रीलंकांत आयताराचे वा कायद्याच्या दिसांनी लोक इगर्जे घेता देखून हर एका इगर्जांनी आनी हर एका कोपेलांनी तेच म्हणूंक जाय आनी तेच गायन कर म्हणून म्हणून ताणें तो सुरू केल्लें आनी तें सबार तेंप मुंदारून गेल्लें कित्याक तेर्साचें भक्ती म्हणून लोकांक चड मोगाचें जावन आसलें सगळ्यांनी तेर्साचें भक्ती म्हणून ताणें विस्तार आयलें आनी त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो एक यशस्वी मिशनरी सांत वो सांत जोसेफाच हांवें सांगलें यशस्वी दादल्याच्या जिवितांत एक प्रभावीत स्त्री आसता ती जावं पुरो आवय ती जावं पुरो भयण ती जावं पुरो एक इश्टीण खंयची एक चली ह्या मिशनरी संतांच्या जिवितांत ताच्या जिविताचे प्रभाव घाल्ली चली दुसरी कोणूच न्हय भाग्यवन आंवकवार सायबीण ऑक्टोबर म्हयनो म्हूण हांवें सांगलें आनी कालच्या दिसा रोजार मायचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी हो सांगाताच हो एक मिसांव म्हयनो ऑक्टोबर म्हयन्यांत मिसांवाचो आयतार आमी आचरण करता तेर्साचें भक्ती म्हूण सगळें वर्स केल्यार ह्या म्हयन्यांत विशेश रितीन आमी आदारचें मिसांव वावर सगळें वर्स केल्यार मागल्यार मिसांव आयतार संभ्रम म्हणून एक विशेश मिसांवाचें एक लक्षण ह्या ऑक्टोबर म्हयन्याक आमी दिवचें तर आमी पापा साहेबांनी शिकयल्या शिकवणे प्रमाणे आमी करचें वर्तें मिसांव जावन आसा मागणें जायते जाणांक एका ह्या जाका बरी एका प्रसंगारा बरी वचून सुवाता बरगड करूंक शर्मावन दिवंक साध्य जायना पूण कार्मेले सांतेन जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस भितरली माद्र जावन खंयच त्या ताच्या 4 वोण भायर वचनासतना सांत फ्रांसीस सावेरा बरी इतले हजारो लोकांक लाखां लोकांक बाप्तिस्म दिल्ल्या त्या संत सांगता हिका एक मिसांवाचें पात्रून म्हणून पळय सभेन मागला आनी त्या लायला तर हाचो अर्थ कितें भायर वचून सुवाता बरगड करुना फकत कोवें ताच्या 4 वोंटे भितर व्हरून मागणें करून ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस पातकाच्या सालवसावा खातीर आत्मे बाच्या जावच्या खातीर भेटयली ती हजारो लोकांक बाप्तिस्म दिवन क्रिस्तांव केल्ल्या त्या संताक सरी समान जावन आसा म्हणून पळय सभा आमकां ताका शिकयता तर तुका आनी म्हाका आनी कडेन वचून शर्मावन दिवन आनी एकल्या कन्वर्टर करून जावचें ना पूण कोणाक आमकां हर एकल्याक आमकां त्या कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा की तांच्या खातीर मागणें ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस पेटयल्यार आमी मिशनरी जवेत आमच्या मागण्याच्या आदारान आत्मे बाचाव करीत म्हणलें एक सत सांत जोसेफास आमकां शिकयता आनी ह्या संतांतल्यान आमी शिकयता त्या देखून ह्या संतांच्या जिविताचें प्रेरण आयच्या नोवेनांतावन आयच्या देवासवातावन आमी जोडचें तर मिसांवा खातीर आमी मागचें मिसांवा खातीर आमच्या तांके प्रमाणे कसलो ल्हान सॅक्रिफीस पयशेच दिवचे म्हणून न्हय ल्हानसो खंयच्याय रितीन ल्हानसो हे सॅक्रिफीस घालून एक आत्मो बाचाव जावन दी देवा म्हणून त्या देवाक समर्पण दिल्यार अशें आमकां करूंक जाता मात्र न्हय तेर्साचें भक्तीपण विशेश तरान कर भावानो आनी भयणीनो कित्याक जशें आमकां ह्या जागाक धर्मेकाक एक ब्रेवियरी किर्तनाचें पुस्तक मागणें आसा तशें तेच लायकाची ब्रेवियरी लायकाच्या मागण्या पुस्तक म्हणटात आमचो भावार्थ प्रत्येक जाणाक कॅनरा पवी सभेंत केंद्राच्या पवी सभेंत लायकाचो भावार्थ जीव हो दवरले बळाद एक हात्यार जावन आसा तेर्स खोंत आनी सर दुस्माना वयर झुजोवंक आमकां आदार दिवचें हें खोंताचें भक्तीपण खंडीत जावन एक बळाद एक हातेर आमच्या आत्मीक जिविताक त्या करून ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत सांत जोसेफाचें नांवान करचें आमी हें एक लिसांव आमी खंडीत जावन घेवयेत कित्याक आमकां कळीत आसा पापा सांत जोन पॉल दुसऱ्याक 1981 इस्वेंत मेच्या 13 तारखेर ताका आलियाकान गुळो ताचेर फार मारल्या वेळार एक स्त्री ताका येवन वेडो घालून ताका धरूंक लागली खंय आनी तें आमकां उपरांत कळीत आसा तेच अवकाश सभेन कित्याक ताच्या बोल्सान केदाळे कोण सुकारांतलें आनी त्या दिसी तें कोंत आसलें आनी त्या सभेन म्हाका राखलें म्हण तसो रुजवाद दिता तर कोंत न्हयच फकत आमकां बायले आमच्या ही तर वयर जावन आत्म्याच्या दुस्मान संवसार देवसार आनी हें दुश्प्रेरण येवचें हर एका ह्या वायट सक्तीचें जैत व्हरूंक खोंताचें भक्तीपण आमकां खंडीत जावन आदार जाता
आयचे सुवार्थ आतां आमी आयकली ह्या त्या सुवार्थ्यांत एका मोन्या देंवसारा धांवडावचे विशीं आनी जेजून देवाच्या पवित्रत्वाच्या प्रेरणान ताका धांवडायल्लें ताचेर ते अपरार म्हणटात बेलझेबुलान सैतानाच्या मुखेल्यांत तो धांवडायता म्हणून. जायते पडे भावनो आनी भयणीनो, देंवसाराक धांवडायचे तरी खोंत पळयतना देंवसार भियेता खंय. मैसूर येसींत एक बेसायब आसलो, आतां तो देवादेव जाला, बिशॉप फ्रांसीस मेकेलापा म्हणून. ताणें केदारलें म्हणचें आसलें, जपासाराद नोटा पिशाची वोटा म्हूण. जपासाराद नोटा पिशाची वोटा. हातांत खोंत आसता, खोंत पळोवन देंवसा थंय धांवन धांवता, पळफळ घेता म्हणून. तर हरी एका संगतींत देंवसाराचेर आनी दुस्मानाचेर वायट शक्तीचेर जैत व्हरूंक खोंताच्या भक्तीपण आमकां खंड जावन आदार जाता. आनी हे खोंत देस्ताच्या भक्तीपण करता आसतना आमची सगळी कूड आमी वापरता. आमचें वोंट, आमचें मोत, आमचें काळीस, आमची सगळी कूड दिंबेगाची बसच्या उबे रावच्या सगळें आमचो कूड आनी आत्मो ह्या मागण्यान वांटलें जाता. ह्या अपुरबायेचें मागणें निमाणें आखेर करच्या फुडें. काल रोजार मायच्या फेस्ताच्या संदर्भार आमचो फॅमिली ग्रूप म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भाव भयणीन आमी एकामेका मेसेजेस पास करता. त्या ग्रुपांत म्हज्या भयणीन म्हळें रोजार मायच्या फेस्ताच खोंताचें भक्तीपण, अपुरबायेचें भक्तीपण, मस्त बरेंपण ह्या भक्तीपणांत जाता. कित्याक न्हय फकत मुरये, कित्याक क्रिस्ती केंद्रीत, देवा केंद्रीतच मागणें हें जेजूचें मिस्तें नेलचें मागणें. त्या देखून भयण म्हणालें इतलें अपुरबायेचें मागणें, इतलो वेळ आमकां पळोवन करतना आनी मेळटा. पूण कितलोसो लोक सगळे वळ सगळ्या पळयनाचेर कांयच करूं ना जाल्यार मोबायल काडन मोबायलाक खूं करून आसतात म्हणून घसचें पुसचें म्हणटा आमी. अशें घसचें आनी तशें पुसचें सगळो वेळ. तसो वेळ मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक इल्लो तांचो इल्लो वेळ म्हणी एक तेच म्हणूंक 15-20 मिनटां पुरो. जर त्या लांब पळयना वेळार एक तरी तेच म्हणलो तर कितलेशे जाण शिकपी मनीस आसात. एक आरटीओ ऑफिसर सकाळीं घरांत भायर सरता आसतना ऑफिसा पावता म्हजो सगळीं ताची मागणी ताणें म्हणचें आनी एक तेच म्हणचो. आनी हांव सांगात हेजा कसल्यारी म्हाका लज हें जावचें बरी. ताणें सांगचें आमी तेच म्हणयांगी आमरे म्हणयांगी येवन सकाळीं एक आनी पाटी चलता आसतना वाटेर आनी एक संजेर कुटुंब सांगता आनी एक एका आरटीओ ऑफिसर बेंगलोर तो आसा. भावनो आनी भयणीनो, तर शिकप्यांक लज ना पूण आमकां कांयच न्हय आसता. चिल्लर मनशांक आतां खोंता म्हणून कळोवंक लज न्हय गी. कितलेशे आमचे अक्रिस्ते भाव आतां अक्रिस्ते भाव भयणय ट्रेनार या बसार वा हेरा कडेन पळयत आसतले हे व्हडले रुद्राक्ष माला घेवन व्हडली पोती आसता. कित्याक आतां व्हडले आमचे खोंत धाकटे आनी आतां आनी ल्हान जाला, बोटाक घालचें आसले पूण तांचे रुद्राक्ष माला इतले जड आसता. हे ती व्हडली पोती ते बॅगेत व्हरून येतात. आतां हांगा देवड शांत व्हरतात ते कोणाचे तिचे तांचो हात काय मोडला कोणा म्हणून हात मोडवना. व्हडले रुद्राक्ष माला ताणें घेवचे आनी मुणयो घडोवन रावचे. बुद्ध धर्माचे बुद्धाचे पाटलावधारी ते तशें करतात. पूण आमकां आदीं इगर्जे मुखल्यान 5 वर्सां धैर्यान बापाचें नांवें काडटले. आतां मस्त लज दिसता. खोंत आतां घडयतना कांय घडना जातलें. आतां खोंत पळोवंक तें एक आउटमोडेड फॅशन न्हय तें एक ओल्ड फॅशन. ती स्टायल गेल्या न्हय गी. ती स्टायल परत येवं दी. आमच्या सालत्या जिवटांत थोडे पटी पोरणी स्टायल आसली आतां परतून हाडटाना पळय ती एक नवीच स्टायल म्हणून आमी मानून घेता. आमच्या नेस्तान आमकां कळटा थोड्या तेंपा आदीं आसले आतां परत ते हाडटात. आदीं आसलें तें आतां परतून हाडलां म्हणून ती स्टायल जाता. तशेंच आदीं आसली तेच म्हणची खोंताच्या भक्तीपण करची ती स्टायल परत हाडया आनी आमची कुटुंबां पवित्र करया. आमचें सलवासां जावं दी, आमच्या भक्तीपण वाडोवन दी. जायते आत्म्या सलवार जावन आमी ह्या म्हयन्यांत मिशनरी जावंक मागण्याचे मनीस जावं खोंताच्या भक्तीपण सोडोवंक सांजुजे वास आमी पासून विनंती करून दी. आमेन. पानांक 130 130. See
जीव दैविक देणे सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरिता देव बापाक मानतरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे कथेसान जुजे वसान खतखरीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिबीत तुका भोवमान वालें. हे सशेगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. तुमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक नेन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरे काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पसा तुका आमी दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरें पजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार देता. देखून वरून जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदूतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्ना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. कणकारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताजे सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सत्संग विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताचे खास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळशाक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेसु मेरो जेसु जीवा जारा जेसु नव्या
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जल्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा, पेट्र पावल आमच्या गोवळी बापा हे सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. मरण पावले आमच्या सुमेस्तांक सुमियांच्या पांये तळी दवरया. सांगातास ह्या पवित्र तळार जायते बरें आशेवन आयिल्लीं कुटुंबांत, घरांत, वैयक्तीक जिवितांत ही सर्व आमची मागणी ह्या घडये देवा मुखार समर्पिया. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे मये संगती भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकेल्या मागण्या सांगाता म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां धाडणे म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनी विज्ञान वरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्र देल्यांक आमकां तुजे उदक कुलतीन सर्व पातकांतले सुदय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. कित्याक क्रिस्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धन दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. बापान धाडलेलो पयलो मिशनरी जेजू क्रिस्त हांव कमरेच्या उदें जल्मून आयलो तो जुजेवासा प्रेरण दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी तूं आनी हांव सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी म्हजो कोळी कांय ना उणें म्हाका
कळवता देऊ तांदूळची भागयता बलिष्ठ कांताच्या शारीरिक मार्गाराता गोपांगे भूंताच्या सर्गी बंद्राक पायता सोमी मुसो गोळी कायना गुणे मागा तरणे तनासले गडे सोरोदिता मागा प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुझ्या पोण्या पाळो देऊन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान रोज केल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवचे तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजू देवासाच्या पचडे शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सपुरुदा देव दयाळे तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळूंक बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पुरुदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सांज जेवा स्वापा ओगला पाणी मंदुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सणे नाका जिसूस खरो तुळशी सालो संदेशाचो प्रसार केलो विज्ञान वरा कष्टांनी दुर्गान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो. सांज सेवा स्वापा ओगला पाणी मंदुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सणे नाका. दयाकन बसया. सांजूचे वाजपापाच्या ह्या पवित्र थळार ताचो आदार मागून उपकार आठवणी तशेंच ते सवां बरोवन घाल्ली हांगासर जायत्यांची बोगणां चिंतपां आशा आकांक्षा तुजे वजा मुखांत्र देवा मुखार पावा जय म्हणलें चिंताप हांगासर तुमच्या ह्या त्या सवांनी आटापून आसा. देखून हे सगळें सर वतीन कोणें सर धाडल्यात कोणें सर घाल्यात कोणें सर मागला तांकां समेत सांग तांच्या काळजाच्या यात्रेक सुफळ जावन दीत. अर्गां पटयल्यात घर बांदूंक आशिर्वाद दिल्ले खातीर जाग्याचें डॉक्युमेंट बऱ्यान जाल्ल्याक दोगांचें बाल्टेर बऱ्यान जाल्ल्याक एका पाद्र्याबाचें पाटीचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन आस्पत्रेंतावन डिस्चार्ज जाल्ल्याक
दोगांचे ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या करगा गाडयेर वेताना राखून व्हेल्ल्या खातीर कानांचे ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक जुजेवाजा करगा एकल्याक काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात एकल्याक बरी सैरीक आनी काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात ते सवा बरी भलायकी मेळोवंक 18 जाणांनी विज्ञान वरांतले राखोवंक तेगांनी पाटीची दूख गूण जावंक 4 पेंगटाची दूख गूण जावंक तेगांक आंगार पडली खातां खरोज एकल्याक गूण जावंक कॅनडाची विजा मेळोवंक 4 जाणांक एका तरणाट्याक सुडाळ उलोवंक जावचे खातीर घराचें काम पंताक पावोवंक 5 जाणांक बरें काम मेळोवंक 12 जाणांक घर बांदूंक साध्य जावचे खातीर 2 भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 3 जोड्यांक बरी सैरीक मेळोवंक 5 जाणांक एका चलयेक बरी सैरीक मेळोवंक आमाल पियोणे उणें जावंक 5 जाणांक एकल्यान ताच्या धार्मीक बेसांत थिरासान जोडून बरी भलायकी ताका लाभच्याक बऱ्या भलायके सवे हिमोग्लोबीन लेवल चडोवंक माथ्याचे केस चडचे रावंक तशें नवे केस येवंक एकल्याचे लंग्स प्रॉब्लमा वरवीं कश्ट जाता पाय फडाफड पाट दूख न्हीद पडना मतीक समाधान तिची पिडा सोसूंक आदार एका गर्भे स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्याक नर्सिंगाची एग्जाम बरी थायर आयकन बरोवन परगांवांत वचूंक एकल्यान चडीत मापान जेजूक लबदोन जियोंक नीट एग्जामांत रँक मेळोवन नर्सिंगाक बरें कॉलेजीन सीट मेळोवंक एकल्याक लंडनांत बरें काम मेळोवंक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतीन दवरूंक 7 जाणांक एकल्याक रातीची सारकी न्हीद येवच्याक बसाचो वावर आराम केल्लो बऱ्यान मुखारसून वेच्याक एकल्याच्या हाताची दूख गूण जावंक पापा मम्मी भावाक बरी भलायकी मोतींतली कुसडाय नितळ जावच्याक तेगांचे बाळटेर बऱ्यान जावच्याक परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळच्याक एग्जामांत बरयतना वाचलें उडास येवंक बरें मार्क्स मेळोवंक मोतीक येवच्या पाड चिनपातान पयस सरोवंक सरकारी काम बेगीनच मेळोवंक एकल्याच्या दाव्या कानांची आयकूंची सकत उणी जाल्या बरी भलायकी मेळोवंक पळयल्लो जागो घेवंक साध्य जावच्याक दोगांचे किडनीचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक हात आनी बोटां दूख बेगीन गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक तेगांक चिंतिल्ली योजना बऱ्यान पंताक पावोवंक 2 कुटुंबांतले समस्ये पयस वचूंक 5 जाणांक बिझनेस बऱ्यान मुंदरून वचूंक घर नांवार जावच्या बसत तेगांक कामांत सवलत कश्ट टेन्शन उणें जावंक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक घरच्या सर्वांक बरी भलायकी माये मोगान एकवटान जियोवच्याक बरी आवय जावन जियोन कुटाम बरें सांबाळूंक आदार वर्क फ्रॉम होम मुखारसून वचूंक जागो बऱ्यान वांटे जावच्याक एकल्याची TC समा जावन ताच्या कामाक ताणें एप्लाय करचें बरें काम मेळोवंक एकल्याची आळसाय पयस वचूंक एका कुटुंबांत संतोश समाधान आसूंक मम्मी आनी मांयक मोतीची कुडीची भलायकी मेळोवंक एकल्याचे पिरियड्स समस्ये गूण जावन नॉर्मल जावंक पोटांत आसले दूख आनी हुलोप गूण जावच्याक 2 पाड सवयेतावन पयस सरच्याक मातें दूख दान दूख गूण जावच्याक काजाराचें कार्य कसली अडकळ नासतना बऱ्या तरान जावच्याक एका भुरग्याच्या आंगार पडिल्ली एलर्जी गूण जावंक एकल्याचो राग पयसून घरा कामांत आदार दिवच्याक उस्मडीची पिडा गूण जावंक शिकपांत जैत मेळोवंक तेगांक एकल्याची पांयांची दूख गूण जावन आयतारा मिसाक वचूंक जावच्याक इगर्जेतावन पयस गेल्ल्या एकल्यान पाटी येवन मोतीक उजवाड मेळोवन पाटी येवंक ताका जाणवाय मेळोवंक भायल्या गांवची शिकपा विजा 2 भुरग्यांक मेळोवन थंयसर तांणी शिकोवंक ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक खासगी तेसावां खातीर जुजेवाजा लागीं आमची मागणी आमी भेटोवया संगताच आमकां हर एकल्याक आमचे काळजाचे यात्रेक आसात देवा लागीं मागिल्लें देव दिता जुजेवाजा मुखांतर विनंती केल्ली आमकां फावो करता तर एक आमच्या पानान नमान मरी आनंद बापा आमी भेटोवची दिंबी घालया हात वयर करया तुज्या खातीर पेल्या खातीर गरजेवंत हर एकल्या खातीर पयशिल्ल्या गांवांत रावून जावं पुरो फोना मुखांतर ह्या इतर इतरी गरज उचारून मागच्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी आमचो भक्त देवा तावन हर एकल्याक ताची आशा सुफळ करून दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमशितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं देव आनी सेवे फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती बरी देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदात तशी जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या पवित्र थळाक येदोर हांगासर विविध रितींनी आदारशिल्ल्या कुमक केल्ल्या समेस्तांक हांगासर रांदपाची जबाबदारी घेवन हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण दिवच्या मुखल्या दिसांनी दिवंक आसच्या आनी ह्या बाबतीन विविध रितींनी कुमक करच्या समेस्तांक जुजेवाज बाप देवातान सर बरें मागोवन फावो करून दी ताची बघिवन जुजेवाजाची लदीन सुमिया काकुतामची कर सुमिया काकुतामची कर क्रिस्ता काकुतामची कर क्रिस्ता काकुतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गीच्या देव बापा काकुतामची कर देव पुता संसाराच्या तारोका काकुतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुतामची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळिकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेच्या कथोलीक पावडतो जीव केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पळोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भवर्त धरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनुवार धैर्यान सुचयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भवर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयकमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुतामची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेतां आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पितां सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तो सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होगलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरसाण जाली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मरी पार शिकयले आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतले थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेंतून जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजा देवा संगी तूं आसाय
थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. आमचो आदलो विगार जावन उचलो बाब बेंजामीन पिंटो ताची आवय देवादीन जाल्या. फाल्यां तिची मरणाची रीत देवाची काकूळ तिका मेळोवन दी. आनी आवयक मरणा मुखांतर देवाक भेटयल्लें तें दूख स्विकार करून तांच्या कुटुंबांक धैर्य आदार तोच बरो देव फावो करून दी. जुजेबाजाची सेवा ताणें केली, ताच्या पांयां तळी ताणें वावर केला. हें दूख स्विकार करूंक तोच देवातान मागोवन आदार दिवन दी. आनी ह्या पवित्र थळार विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदर्शुंच्या प्रत्येक जाण आमच्या गायनाक आदार दिवच्या. हांगासर हें व्हिडियो शुटींग करन ताचें सगळ्या संवसाराक मेळाशें करच्या. आनी हें सगळें प्रसार जावच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक तांकांय जुजेवाज ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. आनी हांगासर येवंक आशेवच्या येवंक साध्य जाल्ल्या ह्या जाग्या विशीं चिंतच्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी. आनी आमच्याय वैयक्तीक जिवितांत बरेंपण भोगचें भाग देव आमकां फावो करून दी. सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सुरपसांतावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलूंक मरियमेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैण्या उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सुमेचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी सोम्या संवसार. दयेन आयक म्हजें मागणें. सुरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक उडास काडन तांकां ह्या सांजू देवाच्या पांयां तळा दवरन देवाचो आदार आनी देवातान व्हडची भलायकी तांचेर आतां आमी मागया. सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण कशें सकत पिडेस्त कुडीक लाबोवन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सब भुरग्यांचेर संवसारांत आसच्या हर एका पिडेस्तांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिड्यांनी आनी कोवीड पिड्यांनी कश्ट जाल्यांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. तांचे मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या भक्ता सांजू देवाच्या मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगतपणांत जोडलो दैवीक अनुभव सस्ताचें जिवी जोडोवन तांकां आदार जावं. ह्या मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजू देवाच्या नवऱ्याच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रमेचें बळ मेळो. आमेन. सांजू देवास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पयस सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुखार जोडून ससनाक संतोश भोगोवन तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रचो आशिर्वाद तुमचे देवण तुमचे सवे आसो. आमेन. सर्गीच्या वाटे चलोन शीक पातक सांडून आदार लावय. जोडून दी करपा ती आमकां उरपा. माया मोगान चलून जगना दोन दी करपा. सांज जेवास बाबा ओगला पाणी मारतुका. कृपा
ह्या पवित्र तळार हजर जावन सांजुजे वजा मुखांत्र बरेपण आशेवन आयिल्ल्या तुमचे सर्व आशा अत्रेग सुफळ जावन दीत म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या सक्रामेंताचें आराधन मीस नियाळ जुजेवाज बापाची रेलिकेचो आशिर्वाद दिल्ल्या बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस कार्मेलीत याजक लागसर आमच्या रिशिवानान थंयसर ताचो महत्वाचो वावर दिवन आसा. तांच्या मिसावांत आमी बरें मागता आसतना आज हांगासर आयिल्ल्या आमकां हर एकल्याक तांणी मागोवंक कुमोक केल्या. सक्रामेंताच्या आराधनांत देवाक लागीं सरूंक तांणी आमकां आदार दिल्या. पाद्र्याबानो तुमच्या ह्या सर्व बरेपणाक आमी दोगूय पाद्र्याब हांगासर जमल्ल्या समेस्त तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव.